नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या हद्दी भितर येवपी कॅनलांची दुरुस्ती कामां 2025-26 मजगतीं जातलीं. तिळारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाचे बसके उपरांत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली माहिती. कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामाचो आढावो घेवपा खातीर वेंचली समिती. विजय केकरेची अध्यक्षपदार जाली वेंचणूक. जाल्यार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हाची नोडल अधिकारी म्हणून जाली नेमणूक. 30 अभियंत्यांक आनी 27 कंत्राटदारांक कारणां दाखय नोटीस जारी. निकृष्ट रस्त्यांक लागून मुख्यमंत्री आक्रमक. स्वताच्या खर्चान रस्ते बांदात, उपरांतूच नवे कंत्राट. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गॅस सिलिंडर, वाहनांच्यो बॅटऱ्यो आनी हेर सामान चोरपी 5 जाणांच्या टोळयेक केली फोंड्या पुलिशेन अटक. फुडलो तपास सुरू. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेची संसद स्थायी वाणिज्य समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक, तर संरक्षण समितीचे वांगडी म्हणून कॅप्टन विर्यातोची नेमणूक. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली अचकीत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक भेट. दक्षिण गोंयच्या लोकांक वेळार उपचार मेळपा खातीर साधन सुविधांनी सुदारणा करप गरजेचें, सांगता मंत्री. आतां पळयात खबरो विस्तारान. तिळारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाची महत्वाची बसका जाली. वट्ट 11 वर्सांनी जाल्ले हे बसकेत काडा बोर्ड परतून स्थापन केलो. गोंयच्या हद्दी भितर येवपी कॅनलांची दुरुस्ती कामां 2025-26 मजगतीं जातली, अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. तशेंच तिळारीच्या उदकाचो वापर हो प्राधान्यान शेती खातीर जावपाक जाय. काडा बोर्डा खाला उत्तर गोंयांत 14,500 हेक्टर जमीन आसा. हे जमनीचो शेती खातीर चडांत चड वापर करतले, अशेंय मंत्र्यान सांगलें. एक अशें आसा की ही काडा बोर्डाची मिटींग 2013 पहिली मिटींग जाल्ली. ताजे नंतर काडा बोर्डाची मिटींग जावं नाशिल्ली. सो आमी बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट केलो आणि काल ताजी ह्या नवीन बोर्डाची पहिली मिटींग आणि एकंदर काडा बोर्डाची दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. आता काडा बोर्ड म्हणना फुडें ताजे अंडर काडाची जी एरिया आसा ती जवळजवळ 14,500 हेक्टर्स आसा. त्या एरियेत सुदारणा करपा संबंधी किंवा शेतकरी लोक जे आसात तांकां प्रोत्साहन दिवपा संबंधी, तांकां मोटिवेशन करपा संबंधी जे जे कितें सरकारने स्किमी राबोवपा जातल्यो ते मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं किंवा आमचे WRD डिपार्टमेंट आसूं किंवा एनिमल डिपार्टमेंट आसूं किंवा फिशरीज डिपार्टमेंट आसूं, ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां सगळ्यांक गायडन्स, मोटिवेशन, ट्रेनिंग हे सगळें दिलें वतलें. हातूंत भितर ICR आसा तेय बी हिसाबी जातले. आनी हे करता आसतना गोंयच्या हद्दी भितर जे कॅनल आसात आनी कॅनलाचे डिस्ट्रिब्युटरी आसात तांची रिपेर काम आमी हाती घेतिल्लें आसा. 2025 आनी 2026 म्हटल्यार हे रिपेर कॅनलाचे रिपेर वर्क्स आनी डिस्ट्रिब्युटरी वर्क्स आहा पळय ते पूर्ण जातले. जेणे करून सिपेज जे आसा ती सिपेज कमी जातली, सामकी कमी जातली आणि लोकांक वेळोवेळी जेन्ना उदकाची गरज आसा तेन्ना लोकांक उदक मेळटलें. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ले हमी प्रमाण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामाचो नियाळ घेवन सरकाराक सुचोवण्यो सादर करचे खातीर रंगकर्मी विजय केंकरे हाचे अध्यक्षते खाला 13 वांगड्याच्या कृती वादळाची स्थापना केल्या. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो वाद फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान विधानसभेत तशेंच सभाघरा भायर गाजत आसा. फाटल्या 4 वर्सांत जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामात कोट्यांनी रुपयाचो घोटाळा जाल्ल्याचो आरोप करून मंत्री तशेंच कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे हांचेर टिका केल्या. उपरांत ह्या संबंधात कलाकारांचो आस्पाव आशिल्ले समितीची स्थापना करपाची हमी मुख्यमंत्र्यान दिल्ली. त्या प्रमाण 27 सप्टेंबराक 13 वांगड्याच्या कृती दळाची स्थापना करून सरकार आणि ह्या कृती दळात समन्वय दवरचे खातीर शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. मजगती ह्या विशीं कला राखण मांडाचे वांगडी संदेश प्रभुदेसाय कितें उलयता ते ऐकात. पूर्णपणे सहमत आसात त्या गजाली कडेन की आमी जी मिटींग घेतिल्ली आनी मागिल्ली चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळ्या डिपार्टमेंटांचे लोक, चीफ मिनिस्टर आनीक आमी
अशे तरेन मिटींग घेवची आनी त्या मिटींगेक सगळें थारचें तशे तरेन सीएमान मिटींग आपयली. त्या प्रमाणे तांणी जे संबंदीत ऑफिसर थंय घेतिल्ले आसात जीएस म्हणजे PWDची जावं आर्ट एंड कल्चराची जावं ते घेतल्यात. सगळ्यो गजालीचेर आतां ती कमिटी जाल्ली आसा. दुसरी गजाल चीफ मिनिस्टर खंयची तरी एक सेक्रेटरीक ती हेड करची म्हूण मागतालो. सो ते आमी थंय प्रेस करून धरलें की गव्हर्मेंट ऑफिशियल मुखेली नाका ताजो कोण तरी एक बरो जो कलाकार आसा आनी ताका कलेंतलें कळटा आनी एक फामाद मनीस नामांकीत मनीस अशे तरेचो आसचो अशें आमी मागिल्लें. आनी आमी नांवूय सुचयिल्लें कांय जाणांक की हो जो आसा विजय केंकरे ताका करचें. विजय केंकरे करपा फाटल्यान आमचें कारण तातूंत भितर आशिल्लें तें अशें तरेचें आशिल्लें जें सरकारान मान्य केलां. विजय केंकरे हो स्वता एक नाट्य कलाकार, नाट्य दिग्दर्शक आनी ताजे परस नाट्य प्रशिक्षण घेवपी मनीस. आनी ताजो बापूय जो आसा दामू केंकरे वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन अ वे कला अकादमी घडोवपा भितर तेन्ना आनी कला अकादमीचो तो पयलो मेंबर सेक्रेटरी आशिल्लो, खूब व्हडलो कलाकार. सो तातूंतल्यान विजय केंकरेचें दामू केंकरेच्या हातूंतल्यान कला अकादमी कडलें नातें वेगळें आसा. कला अकादमी भितर कितलींशींच नाटकाची वेगवेगळ्या जाग्याचेर वर्कशॉप केल्यात, एक्सपेरिमेंट केल्यात. ताका संपूर्ण कला संकुलाची माहिती आसा आनी महाराष्ट्रा भितर आशिल्ल्यान ताजी बाकीच्या सगळे कडेन तो वता आनी ताका लागून ताजी जंय म्हणजे वेगवेगळी थिएटरांनी भारतभर तो सगळ्याक भोंवला, भायरूय भोंवला. तेन्ना खंय कशें आसता, थिएटर कशें आसता, संकूल कशें आसता हाजी ताका पूर्ण कल्पना आसा. ताका लागून तो मनीस येतकर आमी खऱ्यांनीच खूश जाल्यात की ती मागणी आमची जी आमी भितरल्यान पावयल्ली ती मान्य करून घेतली. सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमची एकूच हें आसा की ताजे टर्म्स ऑफ रेफरन्सीस म्हणटात ताका समिती करता तेन्ना त्या समितीन फक्त कितें जाय इतलेंच पळोवचें न्हय तर जे सरकारान गोविंद गावडे कला संस्कृती मंत्री हाज्या तोंडांतल्यान जे तो तांणी विधानसभे भितर मांडलें की ह्या कला अकादमीची पडझड जी आसा ती 2004 साकसून सुरू जाल्या आनी ती आतां 2024 फाटली 20 वर्सां ही पडझड आशिल्ली. सो ती पडझड पयलींच्यान आसा त्या सगळे गजालीचेर रिपोर्ट जाय आमकां. ती सगळी चौकशी ही समिती करतली, फक्त पॅचवर्क न्ही. आनी त्याच बरोबर हाका कोण कारणीभूत आशिल्ले तेही तातूंतल्यान भायर सरतले. सगळे फायनान्शियल ब्लंडर आसा ते भायर सरतले आनी आतां जी सबस्टँडर्ड डुप्लिकेट म्हाल थंय सगळो जो घाल्लो आसा तो सगळो रिप्लेस जातलो, जाचो सीएमान आमकां उतर दिलां की कॉन्ट्रॅक्टर स्वताच्या खर्चान करतलो, सरकाराचो एकूय पयसो तातूंत भितर वचचो ना. सो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जर तें तशें मार्गीक लागली जायत जाल्यारच तें जाग्यार पडटलें आनी तें तशे तरेन पडटलें अशी चिन्नां तरी दिसतात. कला अकादमीचे जे रेनोवेशनाचें काम आशिल्लें ह्या कामाचेर खुबसो असो बोवाळ जालो आनी तुमी सगळे जाणात आसतले एसेंब्लीन सुद्दां ह्या जे रेनोवेशन कामाचेर खूब अशे प्रश्न विरोधकांनी सरकाराचेर काडले. तशेंच मागीर मुख्यमंत्र्यान एसेंब्लीन तांकां उत्तर दितना सांगलेलें की कला अकादमीचें जें रेनोवेशन आसा तांकां लागून एक समिती काडटले. आतां 13 जाणांची समिती आनीक तितून भितर चेअरमॅन जो आसा विजय केंकरे यांच्या अध्यक्षते खाली 12 जाण मेंबर आसात. तशेंच जो प्रसाद लोलयेकर हो जो IAS अधिकारी आसा एज्युकेशनाचो सेक्रेटरी तेका नोडल ऑफिसर म्हणून घातलेलो आसा. तोमाजीन कार्दोजो हो मेंबर आसा. मागीर विलियम फेर्नांडीस हो मेंबर, प्रवीण गांवकर, सतीश गांवस, देविदास आमोणकर हो रिप्रेझेंटेटिव्ह कला राखण मांडाचो. तसोच फ्रांसीस कोएलो हो बीन रिप्रेझेंटेटिव्ह कला राखण मांडाचो. चार्ल्स कोरिया जे फाउंडेशन आसा तेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह एक आसतलो. चीफ आर्किटेक्चर गोवा गव्हर्मेंटाचो, आर्ट एंड कल्चराचो डायरेक्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो मेंबर आसतलो. मागीर MS कला अकादमीचो मेंबर आसतलो. मृणाल वाल्के जनरल मॅनेजर ESG ही बी मेंबर आसतली. CPWDचो संतोष म्हापणे मेंबर सेक्रेटरी आसतलो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयांतल्या निष्कृश्ट रस्त्या संबंधात 27 कंत्राटदारांक कारणां दाखय नोटीस जारी केले उपरांत 30 अभियंत्याचेर कारणां दाखयाची कारवाय केल्या. हे मुखार कंत्राटदार आनी अभियंते देशी असल्यार ताचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. भौशीक बांदकाम खातें, उदका स्त्रोत आनी वीज खात्याच्या मुखेल अधिकाऱ्यां वांगडा रस्त्या विशीं बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो.
गोंयांतले पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्या संबंधात 27 कंत्राटदारांक आणि 30 अभियंत्यांक कारणां दाखयत नोटीस जारी केला. कंत्राटदारांक करारा वेळार रस्त्याची जापसालदारकी घेवचे खातीर निश्चित काळ दिल्लो. त्या प्रमाण कारणां दाखयत नोटीस जारी करून कंत्राटदारांक स्वखर्चान तांणी बांदिल्ले आणि पावसान व्हांवून गेल्ले वा पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते नव्यान बांदून दिवपाचो आदेश जारी केल्यात. जे मेरेन ते कंत्राटदार हे रस्ते नव्यान बांदून दिनात ते मेरेन तांकां हेर खंयच्याच रस्त्याचे कंत्राट दिवचे ना असो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. उपरांत ज्या अभियंत्याची कारवाय केला तांची दक्षता खात्या वतीन चौकशी करतले. अशा अभियंत्याची पगार वाड आनी बोट्यो लेगीत आडयतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. PWDचे रिव्ह्यू मिटींग जी जाली पळय न्ही तातूंतल्यान नॉट ओन्ली द PWD म्हणजे WRD आसतले, इलेक्ट्रिसिटी आसतले, सगळ्यात सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतले, ह्या सगळ्यांची रिव्ह्यू मिटींग घेवन ॲट प्रेझेंट जे बॅड कंडिशन ऑफ द रोड्स हाजेर 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक जांकां शोकॉज नोटीस दिल्ली पळय न्ही तांकां फुडलो टेंडर कोट करपाक बॅर केलो. म्हणजे इन शॉर्ट इट इज अ ब्लॅकलिस्टेड टील दे रिइन्स्टेट द रोड. दीस इज द फर्स्ट. दुसरी कंडिशन जी आहा पळय न्ही ऑलरेडी अप्रॉक्सिमेटली 30 इंजिनियर्स जे आहा पळय न्ही हांकां शोकॉज नोटीस ज्यो आहा त्यो इश्यू केल्ल्यो आसा. तांचेर मेजर मायनर पेनल्टी इन्क्वायरी केल्या उपरांत बसतली तेंची इन्क्वायरी ऑलरेडी सुरू केली. तांकां फाटलो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणटलो. ज्या ज्या इंजिनियरांनी रिपोर्ट सबमीट करूंक ना तांकां डबल शोकॉज लागतली. ओके. आणि तिसरी चौथी गजाल जी आहा पळय न्ही आमी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रस्ते असले ते स्ट्रिक्टली म्हणजे 30 नोव्हेंबराच्या पयलीं सगळे तेंच्यांनी रिइन्स्टेट करून परत हॉटमिक्स करून त्याच कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिवचे पडटले विदीन देअर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड्स. ओके. हाज्या खातीर आमचो जो ऑलरेडी जो एजन्सी जी काम करता म्हणजे हेजे सगळे रिपोर्ट करप हे करप ते सुपरवायज करतना आनी मॉनिटर करतले. चौथी गजाल जी आहा पळय न्ही ते पयली फावटी आमी म्हणजे ते हांव कित्याक म्हणटा जाणा 20 वर्सांची सिस्टम जाग्यार घालूंक जाय आसली ती कोणीच जाग्यार घालूंक नासली. पयलीच फावटी जाग्यार घातल्या. GIS मॅपिंग सिस्टम ऑफ द रोड ईच अँड एवरी रोड ऑफ द गोवा हो GIS मॅपिंग सिस्टमाचे हेन्स फुडें खंयचो हॉटमिक्स करपाक जाय किंवा नवीन रोड करपाक जाय आसत 30 दीस पयलीं सगळ्या जाणांक नोटीस वयतली. सो दॅट ईच अँड एवरी म्हणजे डिपार्टमेंट फूल विदीन 30 डेज तेंच्यांनी एप्लाय करून NOC घेवन आपलें कामूय करपाक जाय. एकदा रस्तो केल्या उपरांत ह्यान फुडें 3 वर्सां जो आहा पळय न्ही डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान रोड फोडूंक मेळचो ना. रोड फोडलो जाल्यार ताका हेवी पेनल्टी बसतली. ती इवन दो पर्सनली सुद्दां रोड कोण फोडटा आसत जाल्यार आज सपोज 10 रुपया आसत जाल्यार ती 1000 रुपया जातली. त्या ती डिफेक्ट असो पद्दतीचो रस्तो तो फोडूंक मेळचो ना. आमी एवरी जाग्याचेर GIS सिस्टम आनी जेका मॉनिटरींग हे कंटिन्युअसली एक सेल वेगळो PWDन अपॉयंट केला. सो सगळी डिपार्टमेंट्स आसा ती तेजे कडेन कोऑर्डिनेट करतली. आतां असलेले इंजिनियर रोड्स डिपार्टमेंटान 5 वर्सां वयर जितके काम करता पळय न्ही ह्या सगळ्या इंजिनियरांची ट्रान्सफर ह्या निमित्तान जातली. कोणूच म्हणजे AE, JE आनी कोणूच रोड्स डिव्हिजनान उरचो ना. 5 वर्सां वयर जो डिपार्टमेंटान ते आसा ते सगळे 5 वर्सां त्या डिपार्टमेंटांतल्यान शिफ्ट जातले. आनी जेंचेर म्हणजे इन्क्वायरी केल्या उपरांत आसा पळय न्ही तांचेर म्हणजे मायनर आनी मेजर पेनल्टी जी आहा ती 100% लागलेली आहा. कॉन्ट्रॅक्टर जर ते करिना जाल्यार परमनंट ब्लॅकलिस्टेड सुद्दां थोडे जाण जातले. ते जर विचार करीत आमच्या दुसऱ्या लायसनाचेर घेतले ते घेवन दिवचे ना. तेय तेंची सिस्टम काडल्या. कोणाची लायसनां कितली आहा ती बी काडून दवरल्या तांकां घेवपाक मेळचें ना. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता नोव्हेंबर पर्यंत म्हणजे एक डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आनी विदाउट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड्स जे रस्ते आसा पळय न्ही ते सुद्दां मोटरेबल करपा खातीर म्हणजे हार्डली ऑक्टोबर एंडींग पर्यंत ते मोटरेबल करून प्रीमिक्स आनी फुल क्राफ्ट करपा खातीर आमी आसा तशें नोव्हेंबर 30 पर्यंत सगळें जातलें. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्या उपरांत अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन उसाचें पीक घेवपाक सुरवात केल्ली. मात संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत ह्याच शेती जमनीचेर आतां अप्पासाहेब पाटील हांणी हळदीचें पीक रोयलां. पळयात खासा रिपोर्ट. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्ले अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन हांगा जमीन विकत घेतली आनी आपलो शेती वेवसाय गोंयांतूय चालूच दवरलो. त्या वेळार उसाचें पीक घेवन तांणी आपलो शेती वेवसाय फुडें व्हेलो. मात आयज संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान हीच जमीन पिकावणे उरची न्हय म्हणून अप्पासाहेब पाटील हांणी जून म्हयन्यापासून 5 हेक्टर जमनीचेर हळद रोवन अंदू वर्सा बऱ्या प्रमाणात पीक मेळटले अशी आस्त बाळगिल्या. इथं आम्ही पूर्वी ऊस पीक करत होतो. ऊस हे मुख्य पीक आमचं. परंतु फॅक्टरी बंद झाल्यामुळं आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात किंवा कर्नाटकमध्ये ऊस फॅक्टरी पाठवणं कठीण होऊ लागलं. म्हणून आम्ही पीक बदलण्याचा निर्णय घेतला. मग हे पीक हळदीचं पीक गोव्यामध्ये चांगलं येतं याची टेस्ट मी घेतली होती. म्हणून मी हळदीचं पीक यावर्षी एकदम 5 हेक्टरवरती लावलेलं
आहे. आता हे जे आहे हळद, याची जात जी आहे ती सेलम, म्हणजे तामिळनाडूमध्ये सेलम नावाचा जो जिल्हा आहे त्या तिथून त्याचं बी आणलेलं आहे आणि सेलम जातीचं नाव ही सेलम आहे. आमच्याकडे हेक्टरी साधारणतः 80 क्विंटल इतकी हळद होऊ शकते. गोव्यामध्ये यंदा माझा पहिलाच प्रयोग म्हणजे हे आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करायचं. साधारणतः हेक्टरी 75 ते 80 क्विंटल इतकी हळद होऊ शकते. आणि त्याचा भाव जो आत्ताच आहे सध्या महाराष्ट्रामध्ये, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सांगली हे प्रमुख ठिकाण आहे जिथं हळदीचा भाव ठरतो. महाराष्ट्र म्हणण्यापेक्षा भारतात हळदीचा भाव सांगलीमध्ये ठरतो. माझं ते रेसिडेन्स सांगलीचं असल्यामुळं आणि मला हळदीची तिथल्या माहिती असल्यामुळं आमच्याकडे हळदीचे संशोधन केंद्रही आहे. त्यांना सगळं माहिती घेऊन याचा दर जो आपल्याला मिळेल तो साधारणतः 15,000 रुपये क्विंटल इतका मिळेल. हे पीक रोयतना आपले केपे विभागीय शेतकी अधिकाऱ्याचं सहकार्य लाभलं. हळदीच्या पिकावळी खातीर आपल्याक अनुदान लेगीत मेळटले अशें अप्पासाहेब पाटील सांगता. तशेंच गोंयकार शेतकारांनी लेगीत हळदी पिकाची लागवड करची अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलां. फ्लोर प्लांटेशन म्हणजे आम्ही त्याला पूर्व मशागत म्हणतो. त्या पूर्व मशागतीसाठी साधारणतः 1.25 लाख रुपये माझे खर्च झाले. त्यानंतर मल्चिंग पेपर जो घातलेला आपण पांढरा मल्चिंग पेपर बघतो, तो मल्चिंग पेपर घालण्याचं कारण म्हणजे तण जास्त येऊ नये, निंदणी कमीत कमी यावी. गोव्यामध्ये तण जास्त येतं पाऊस असल्यामुळे, म्हणून तो एक. आणि त्याच्यानंतर ते अंतरणं आणि रोपं हे बी लावणं, सीड्स जे असतात ते सीड्स लावणं, याकरता साधारणतः 3 लाख रुपये माझे खर्च झालेले आहे. आता जे झोनल केपी झोनल ॲग्रिकल्चर ऑफिस आहे त्यांच्याकडून तुम्हाला कसा सहयोग मिळाला हे लागवड करण्यासाठी? मी त्यांना आधी जाऊन झेडेव इथले जे संदेश देसाई म्हणून आहेत त्यांना जाऊन भेटला आणि सांगितलं की मी पीक बदलणार आहे, हळद करतो, करा म्हणाले. मग हळदीसाठी त्यांनी मला सांगितले की हेक्टरी 60,000 रुपये अनुदान आहे. त्यामध्ये बियाचा खर्च, प्लांटेशनचा खर्च, हार्वेस्टिंगचा खर्च असं सगळं आहे. आता हा थोडासा आजच्या खर्चाला बघितलं तर कमी आहे, कारण मला बियाणं जे लागलेलं आहे तेच मुळात 11,91,000 रुपयाचं बियाणं मी मागवलेलं आहे. म्हणजे 12 लाखाचं बियाणं आणि हे सगळं म्हणलं तर माझं 20 लाखापर्यंत हे सगळा खर्च येणार आहे. या म्हणजे एकरी 2 लाख रुपये तरी मिनिमम खर्च होणार आहे. आणि त्यांचे आम्हाला जरी सहयोग आहे, त्यांनी माहिती पण दिलेली आहे. त्यांनी साधारणतः मला 2.5 ते 3 लाख रुपये हे मिळतील, मला सबसिडीच्या स्वरूपात मिळतील. ठीक आहे, काही नाही त्यापेक्षा काही सबसिडी मिळते, त्यामुळे आमचा उत्साह वाढलेला आहे. आणि इतर शेतकऱ्यांनाही मला सांगणं असं आहे गोव्यातील की तुम्ही हळद करा. हळदीचं मी सांगितलेले फायदे आणि जे उपद्रव होत नाही ते लक्षात घ्या. थोडासा खर्च करा आणि तुम्ही हळद करा की हे आपल्याला तारू शकेल, ऊसाला पर्यायी पीक ठरू शकेल. आम्ही मायणा गावात आसा आनी बाटकारा म्हणल्यार जी हळदीची लागवड आसा तेका आनी जो शेतकरी आसा अप्पासाहेब पाटील त्यांची येऊन भेट केली. ते मूळ त्यांचे घर जे आसा ते सांगलीचे, पूण तेजो बापूय अरावंड 1968 येवन हांगा सेटल जालो. पयलीं तेणी ऊसाची लागवड केली, मागीर खंय तरी ऊसाची सध्या प्रोडक्शन विकपाक मेळना, सगळी इंडस्ट्रीज बंद आसा म्हणून तेणी ऑप्शन म्हणून ह्या वर्सा हळद काडली. आनी ह्या हळदी कडल्यान तांकां खरें जे केपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट त्यांचे कडल्यान तांकां मोटिवेशन मेळ, सपोर्ट मेळ्ळो. तशेंच तेणी सांगले त्या प्रमाणे हे हळद लागवड एक शेतकऱ्या खातीर फायदो आसा तो म्हणल्यार ह्याका खंयची जनावरां पिड्ड्यार करूं शकना. मेन म्हणल्यार माकड, रानडुकर आनी गवरेडे जे आमच्या गोंयांक हे नासाडी करतात, लोकांक शेत रोवपाक दिना, हे जे जनावर आसा हे नासाडी करून दिना. आनी खंय तरी तेणी शेतकऱ्यांक तुमी पयशे जास्त पडूं पूण हळद लागवड करप ही आतां काळाची गरज आसा. शेतकऱ्यांक जर फायदो करपाक जाय जाल्यार हेणी जे हळदीचे हे आसा लागवड आसा ती करपाक फुडाकार घेवपाक जाय. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर पिल्ल्याळ साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. फाटल्या वर्सभरासान मागार आशिल्ल्या 5 जाणांच्या टोळयेक अटक करपाक फोंड्या पुलिशेक निमणे येस आयले. गॅस सिलिंडर, वाहनांच्यो बॅटरी आनी हेर मालवत जप्त केलो. फोंड्या पुलीस फुडलो तपास करतात. फाटले वर्सभर जावं ताच्या परस अदीक काळ फोंड्या पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत धुमाकूळ घालपी 5 जाणांच्या चोराच्या टोळक्याक फोंड्या पुलिसांनी काल ताब्यात घेतली.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे चोरटे जे आसा ते गॅस सिलिंडर चोरपा पासून लोकांच्या घरांच्या भितोडेक दवरलेलीं तांब्याची आयदनां, देवळांतल्यो घाटी, पणट्यो, दिवल्यो, त्याच बरोबर लोकांच्या गाडयांच्यो बॅटऱ्यो चोरताले आनी ते एका भंगारवाल्याक विकताले. सुरवातीक पुलीस स्थानकाचेर एक कंप्लेन आयली गॅस सिलिंडर चोरला म्हणून. तेचो तपास करतना एक दुबावी पुलिसांच्या हाताक लागलो. तेची चड चवकशी केल्या उपरांत तेजे कडल्यान बाकीच्या सगळ्या चोरट्यांची नांवां पुलिसांक कळ्ळी. सध्या पुलिसांनी ह्या संदर्भात 5 जाणांक अटक केल्या. तितून 3 जाण गोंयकार आसा आनी एकटो मध्य प्रदेशचो तशेंच एकटो उत्तर प्रदेशचो आसा. पुलिसांनी हांकां ताब्यांत घेतल्या ते अशे विश्वेश आनंद सालेलकर रावपी बेतोडा हो ह्या टोळक्याचो सूत्रधार. तेज्या उपरांत शुभम भानू गांवकर रावपी बेतोडा, रजत श्रीकांत नायक रावपी पारोडेश्वर मठा कडेन तळेवाडा बेतोडा हे 3 जाण गोंयकार. जाल्यार देवशरण श्याम कार्तिक अगारिया हो रावता बेतोडा भारत गॅस एजन्सी भारत बार्रा कडेन आनी मूळ रावपी मध्य प्रदेशचो. जाल्यार मोहम्मद जानू खान रावपी साई मंदिर बेतोडा आनी मूळ उत्तर प्रदेशचो. सध्या ह्या सगळ्या 5 जाणांची कसून चवकशी चालू आसा. तातूंतलो विश्वेश सालेलकर जो आसा तेका काळजाचें दुयेंस आशिल्ल्या कारणान तेका बांबोळे एडमीट केल्लो आनी तेका बेल मेळिल्ली आसा अशें आमकां विश्वसनीय सुत्रां कडल्यान कळयलें आसा. SP सावथ सुनीता सावंत तशेंच DYSP फोंडा अर्शी अदिल हांच्या फुडारपणा खाला पोलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर ह्या प्रकरणात फुडलो तपास करता. गोमंतक TV खातीर पुणेच्यान शेखर नायक. राज्यसभा खासदार आणि भाजपा गोंय अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांची संसद स्थायी वाणिज्य समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक केल्या. जाल्यार दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांची संसद संरक्षण समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक जाल्या. गोयचो राज्यसभेचो खासदार तसोच भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांची संसद वाणिज्य समिती हितून तेंची निवड जाल्ली आसा. आनीक ही जी समिती आसा ती समिती देशाचो जो आर्थीक धोरण आसता त्या हितून त्या फिल्डांनी ही समिती काम करतली. तशेंच जो साऊथ गोवाचो जो काँग्रेसीचो खासदार आसा कॅप्टन विरियाटो हांची संरक्षण समितीन हांची नेमणूक जाल्ली आसा. अशें दिसता की संरक्षण समितीन कॅप्टन विरियाटोक जो तेंचो 1999 जे कारगिल वॉरान नेवीन जो कॅप्टन विरियाटोचो जो एक्सपिरियन्स आशिल्लो तो एक्सपिरियन्स पळोवन तांकां ह्या समितीन घातलेले आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी शुक्रारा अचकीत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिली. दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरे उपचार मेळपा खातीर हॉस्पिटलांतल्या पायाभूत सुविधांनी सुदारणा करप गरजेचें आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तशेंच हॉस्पिटलांत आनी कर्मचाऱ्यांची भरती करपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो अशेंय ताणें सांगलें. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी चॅक करतले. हांगा आमचे जे कितें स्टाफाचे कितें ओपिनियन आहा, डॉक्टरांची कितें शॉर्टेज आहे प्रत्येक गोष्ट समजून घेवपा म्हणून हांव आयिल्लो. म्हाका पब्लिसिटीची चड खास ना आनी मेन म्हणून हांव एकटोच आयिल्लो इतलेच खातीर की पळोवन घेवन मागीर डायरेक्टर कडल्यान मागीर हांव सरकारा कडेन ते मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज साऊथ गोवाच्या लोकांक चडशे रेफरल जे जाता जे आमचे कडेन सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून आमी शब्द दिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान जशें आमी करता तशें हांगा जोड करपाक म्हणजे साऊथ गोवाच्या लोकांक पणजे धाडपाची परिस्थिती येवची ना. कार्डियाक एक गरजेची गोश्ट आहा, ऑर्थोपॅडीक आनी न्युरोलॉजी हे 3 डिपार्टमेंट आमी जर हांगा ओपन करूंक शकले आनी इंडिपेंडंट आमी करूंक शकले आनी एक्झिस्टींग जे आमचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता आपल्या लेवलाचेर जे ICU बी पळोवन आयला सगळे PICU आनी जे कितें आमचे पेडियाट्रीक इंटेन्सीव केअर युनिट जे आहा. पूण त्याच बरोबर लोकांक जी सोयी सुविधा आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय जी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केला. आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची संख्या दिसाक म्हाका दिसता 650 वयर OPDचे जे वयर लोक जाता म्हणजे तांकां त्याच तरेची सोय उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न सरकाराचो आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोश्टी फुडले 4-5 म्हयन्या भितर हांव मुख्यमंत्री कडेन मांडून एक विशय डिस्कस करपाचो. कित्याक केन्ना आमी डिस्कस करता पण हे इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आहा. इम्प्लिमेंट जाल्यारूच आनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स जो पर्यंत ते जायना आनी कार्डियाकाची वेगळी सोय आमी करिना त्याच बरोबर ऑर्थोपॅडीक म्हाका दिसना की साऊथ गोवाच्या लोकांक जे तेंचे मनान आहा ते आमी करूं शकतले. पूण हांव मुद्दम आयिल्लो की आमच्या डॉक्टर आहा डॉक्टर रेडी आहा आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर्स कडेन चर्चा करून इवन नवें तेंचे कडेन ऑटोमॅटीक ब्लड एनालायझराचो प्लॅटफॉर्म जो आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडला तांकां अश्युरन्स दिला की फुडले 2-3 म्हयन्यान हांगा आमी उपलब्ध करून दितले म्हणजे हांगासरले सॅम्पल भायर वचपाची गरज पडची ना. फाटल्या 25 सप्टेंबराक सांजे वेळा 7:30 वरांचेर कुणेच्यान 2 बायलां आनी एका दादल्याचें अपहरण जाल्लें. उपरांत माड्डोळ पुलिसांनी चवकशी करून संगमेश्वर पुलिसांच्या मजतीन 7 अपहरण करप्यांक धरून गोंयांत हाडून रितसर अटक केली. पळयात पुराय बातमी.
गोयात गुन्हावकारी घडणुकांनी वाढ जायत आसा. मनोज कुमार यादव आणि महिपाल मेहरचंद ह्या दोघांनी आदले बायलेचे अपहरण करपाचो कट रचलो. त्या प्रमाण सोनम, मंजू आणि मंजूचो घोव महेंद्र यादव हाका 25 सप्टेंबराक सांजवेळा 7:30 वरां मजगती कुणयच्या तांच्या घरातल्यान अपहरण केले. या प्रकरणात सोनमाचो सध्याचो घोव सोनू लाथर हाणे माड्डळ पुलिशेत कागाळ केली. पुलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या खाला गुन्हे नोंद केलो. आगाईचेर आदारून पुलिसांनी तपास करपाक 2 पंगड स्थापन केले. फोन ट्रॅकिंग वरवीं अपहरण करप्यांचे लोकेशन संगमेश्वर रत्नागिरी ट्रेस केले. म्हादोळ पोलिसांनी ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती संगमेश्वर पोलिसांक दिली. माहिती प्रमाण संगमेश्वर पोलिसांनी अपहरण करप्याची गाडी आडयली आणि तांकां ताब्यात घेऊन गोयात हाडून रितसर अटक केली. मजगती या प्रकरणात वापरिल्ली मारुती सुझुकी आणि अर्टिगा गाडी जप्त केल्या. सोनम यादव, मंजू यादव आणि महेंद्र यादव सुरक्षित असा. माड्डळ पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू असा. आपल्या घोवांच्या व्यवहाराक विटून हरियाणांतल्यान आपल्या इश्टा सयत गोंयांत येवन रावपी 2 बायलांक त्यांच्या इश्टा सयत उबारून व्हरपाचो प्रयत्न काल त्या हरियाणांतल्या त्या बायलांच्या घोवांनी आणि ताच्या कांय इश्टांनी केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्यो दोन्ही बायलो हरियाणांतल्यान आपल्या घोवा कडेन पटनाशिल्ल्या कारणान थंयच्या खाप्या पंचायतीक तडजोड करून गोंयांत येवन आपल्या इश्टा सयत रावताल्यो, पुणय रावताल्यो. त्या घोवांनी त्यांचे पुणेचे लोकेशन सोदून काडलें आणि काल तांकां गाडयेन भरून किडनॅप करून व्हरपाचो यत्न जालो. ह्या प्रकरणांतल्यान 2 बायलो आणि 2 त्यांचे दोगी जे इश्ट आशिल्ले तितूंतलो एकटो इश्ट वाटावलो. त्याने पुलिशेन कागाळ केल्या बरोबर पुलिसांनी बेगोबेग तपास चक्रां घुवणावन महाराष्ट्र पोलिसांच्या मस्तीन आणि संगमनेर पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत ही अर्टिगा गाडी जे गाडयेंतल्यान त्या बायलांक आणि त्या दादल्याक व्हरताले तांकां ताब्यात घेतली. तांकां सध्या माड्डोळ पुलिसांच्या सुवाधीन केल्ले आसात. ह्या प्रकरणात माड्डोळ पुलिसांनी मनोज कुमार रामनिवास, महिपाल मेहरचंद, बीर सिंग संतोष सिंग, सत्यपाल लखीराम, दीपक बीर सिंग, सुमेर श्रीचंद सिंग आणि बजरंग रामचंद्र अशा 7 जाणांक अटक केल्या. तांकां काल न्यायालयान दाखल केल्या उपरांत दरेकल्याक 4 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या घडणुकेत वापरिल्ली अर्टिगा गाडी माड्डोळ पुलिसांनी जप्त केल्या आणि सध्या ते पुलीस स्थानकाच्या पुलिसांच्या कोठडीत आसा, कादयेत आसा. ASP साउथ सुनीता सावंत तशेंच DYSP फोंडा अर्शी आदिल हांच्या फुडारपणा खाला पोलीस निरीक्षक माड्डोळ पोलीस निरीक्षक योगेश सावंत हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर शेखर नायक. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे